नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। हणजूण पेडणेच्या बेकायदेशीर धिरयांचेर हायकोर्टान मागलो पुलिसांकडच्यान रिपोर्ट। पुलीस कांयच करिनात। एनजीओ हायकोर्टान सभाघर समितीक 107 सुचोवण्यो आनी हरकती। ट्रकवाले सेजा आनी साखळेच्या आमदाराची एकठांय बसका फिसकटली। मीन येरादारीच्या ट्रिपीचे रेटीचेर ट्रकवाले ठाम। शेनवारा मोठी रॅली काडपाचो ट्रकवाल्यांचो विचार। आयएसएलाचे घरचे सेमीफायनलीच्या तिकेटींक गोंयकारांनी रात जागयली। फातोड्डे आनी धुळेरान तिकेटी दिसा भितर सोंपल्यो। दिल्ली शुक्रारा एफसी गोवाची सेमीफायनल। आणि मराठी राजभाषा आंदोलन परत म्हापशासावन सुरू। बोडगेश्वराक गाराणे। मराठीकय राजभाषेचो दर्जो दिवचो म्हूण मागणी। गोंयच्या 12 तालुक्यांनी चलतले आंदोलन। खबरो विस्तारान। अंजून आनी पेडणे जाल्ल्या धिरयांचो तपास खंय पावला काय म्हूण हायकोर्टान दोनूय पुलीस स्टेशनांचे इन्स्पेक्टराकडच्यान रिपोर्ट मागला। अंजुणा कांय दिसा फाटीं धिरयो जाल्ल्यो। धिरयांचो मिडियान बोवाळ जाले उपरांत अनवळखी मनशा आड खंय पुलिसांनी एफआयआर घाला। फुडलो तपास खंय चल्ला। धिरया आड पीपल्स फॉर एनिमल्स हायकोर्टान गेल्यात। सभाघराचे धिरयो समिती मुखार 107 सुचोवण्यो आनी हरकती आयल्यात। धिरयोंचेर कायद्यान बंदी, तरीकूय गोंयांत सगळे कडेन धिरयो चालूच। बेकायदेशीर धिरयो बंद करपाक पुलीस कांयच करिनात म्हूण पीपल्स फॉर एनिमल्सान तांचे याचिकेचेर कोर्टात बुधवारा आर्ग्युमेंट घालो। धिरयांक लागून फकत जनावरांच न्ही, लोकांकूय त्रास जाता। हालींच एका धिरयांत जखमी जाल्लो बैल लागसारच्या पेट्रोल पंपा मेरेन धांवलो आनी थंय ताणें धुडगूस घालो म्हूण एनजीओन कोर्टा मुखार दाखलो दिलो। हणजूणच्या धिरयांची खंय पुलिसांक पयलीं सावन कांयच कल्पना नाशिल्ली म्हूण पुलीस कोर्टाक सांगतात। धिरयो जाल्यो म्हूण मिडियांत खबर आयले उपरांत खंय अनवळखी व्यक्ती आड एफआयआर घाला म्हूण पुलिसांनी कोर्टाक सांगलां। पेट्रोल पंपावेली सीसीटीव्ही फुटेज आनी पेट्रोल पंप मॅनेजराची जबानी पुरावो म्हूण घेयात म्हूण कोर्टान हणजूण पुलिसांक सांगलां। बुधवारा एफिडेव्हिट घालून प्रकरणाचो तपास खंय मेरेन पावलो ताचो रिपोर्ट दियात म्हूण कोर्टान हणजूण पुलिसांक सांगलां। मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या पेडण्या मतदारसंघात जाल्ल्या धिरयोंचेर कोर्टान पेडणे पुलिसांकडल्यान जाप मागल्या। चवथी कडेन मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या मतदारसंघात ताचे हरमल पंचक्रोशी कॉलेजी कडेन जाल्ल्यो धिरयो प्रुडंटान एक्सपोज केल्ल्यो। धिरयो कायदेशीर करपाचे सरकाराच्या यत्ना आड पीपल्स फॉर एनिमल्स सयांची मोहीम सुरू करपाची आसा। एक्टिविस्ट संस्थेची अध्यक्ष आदोगाद नॉर्मा आल्वारीस मिडिया कडेन उलयली। We have noticed number of fights in Arambol and in Perne constituency, which is the Chief Minister's constituency. People and the state should ensure that the law is upheld. There are about 8,000 signatures in this, national and international, across the world. It has been shared across the world, and there are more than 8,000 signatures in this from people who are requesting state of war to uphold the ban, to implement the ban. This will be submitted to the secretary tomorrow at the secretariat. You're all of course welcome to come. धिरयोचेर बंदी घालची म्हूण हिंदू जनजागृती समितीनूय मागणी केल्या। समितीने परत स्वतःची भूमिका आपण लेखी स्वरूपात त्या समितीला दिली आहे की आपली मागणी आहे की धिरयोवर बंदी असावी। क्रूरता आहे, हिंदूंची धार्मिक भावना, नंदी जे आपण बैल म्हणतो जे वापरतात ते नंदी आहेत आणि नंदीचा अशा प्रकारे आसुरी आनंदासाठी उपभोग करणं किंवा वापरणं हे हिंदूंची धार्मिक भावना दुखावणं आहे आणि आमची मागणी आहे की याच्यावर बंदी आहे। धिरयो कायदेशीर जावंक शकता काय ना हाचेर अभ्यास करपाक म्हूण सरकारान सभाघर समिती नेमल्या। समितीची 15 डिसेंबराक बसका जाता। धिरयांचेर लोकांच्यो हरकती आनी सुचोवण्यो घेवंक शुक्रार 11 तारखे मेरेन प्राज आसा। आतां मेरेन समिती कडेन वट्ट 107 सुचोवण्यो आनी हरकती आयल्यात। बुधवार मेरेन 57 जाल्यार ब्रेस्तारा एकाच दिसा 50 हरकती आनी सुचोवण्यो आयल्यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। ट्रकवाल्यांची दिवचले सेजा आनी साखळेच्या आमदाराबरोबर थारिल्ली बसका फिसकटली। मिनाच्या ट्रिपीच्या रेटीवेल्यान ट्रकवाले अजून तशेच ठाम आसात। सेजान मागण्यो मान्य करपाचे उतर दिले जाल्यारूच बसके घेतले म्हूण ट्रकवाल्यांनी सांगला। मिनाचे येरादारी खातीर प्रत्येक टन आनी किलोमिटरा फाटल्यान ट्रकवाले 17 रुपया रेट मागतात। ट्रकवाल्यांचो आता शेनवारा मोठी रॅली काडपाचो विचार चल्ला। लक्षात दिलो आमकां की कंपनी तुमच्या वांगडा उलोवपाक तयार आसा 8 वयर जाल्यार आमी उलोवपाक वयतले आनी जर 8 वयर ते नात म्हणटा
तेंची हुकुमशाही आसा जाल्यार हुकुमशाही आमकां नश्ट करपाची आसा शेजागोवाची. भले मायनींग बंद जाल्यार जाता, आमकां तेजी पर्वा ना, पूण आमकां आनीक भिकारी जावन ह्यो मायनी नाका. आनी ही जी गोंयची लूट सरकार आनी कंपनी एक जावन फितूर जावन गोंयची लूट चल्ल्या, ती कायदेशीर मायनींग जाल्यार सगळो आमी मायनींग चालू करूंक दिवपाचें ना. हांगा जमले आज सांखळेचो आमदार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा येयलो आनी आज तेणी परत आमकां सांगलें की आज मिटींग आपयता. तेन्ना आमी प्रमोद सावंताक अशें सांगलें की जर मिटींग घेता जाल्यार जो 8 रुपया दर आहा तो वाडयता कंपनी जाल्यार आमी येता. सेकंड थिंग, तुमचे डॉलर देंवल्ले आसा, जेन्ना डॉलर वाडटले तसो तसो आमचो रेटाचो पर्संटेज जर वाडयता जाल्यार ती नक्की करुया. आनी प्रत्येक फावट ते कंपनीच्या अगेन्स्ट काम करता. कुयेलो, दुसरो अब्दुल्ला, सिताराम वालावलकर, केरकर असले नालायक मनीस आमकां नाका जाल्यार बरें आसा. आनी जर ना जालें सक्सेस जाल्यार शेनवारा नॉर्थ गोवाक आमची रॅली काडपाची आमी ठरयल्ली आसा. ISLची घरच्या स्टेडियमार जावपी सेमीफायनल पळोवंक तिकेटी जाय म्हूण गोंयकारांनी रात जागेली. बिरेस्तारा दिसभरान फातोड्डे आनी धुळेर स्टेडियमाच्या तिकेट कावंटरांचेर FC गोवा आड दिल्ली डायनोमोजाचे सेमीफायनलीच्यो सगळ्यो तिकेटी खपल्यो. मॅच फातोड्ड्या मंगळारा जातली. सेमीफायनलीचो पयलो रावंड शुक्रारा दिल्ली जातलो. मॅची खातीर झिकोची टीम पुराय तयार जाल्या. इवनिंग 7:30 तिकेटी लाव गेमीचे टिकेट देवले करपाक ग्राउंड भरपूर आशिल्लो. टिकेट तांच्यानी लेट स्टार्ट केले हिंगा. राती भुरगे सगळे आल्ले सगळे मॅच गेलो. होय सगळे मॅचेस चल्ले. सीझन पास काढला. फायनलीचो काडला. होय फायनलीचो फायनलीचो काढलो. 8:30 राती 8:30 पावलो हांगा आनी मागीर थोडे भुरगे येयले आनी खूब हांगा गर्दी जाली. 1600 रायट. एक्चुली आमी आयज राती 9:30 राती येयल्ले. सो तेन्ना हांगा येवं जाल्यार किओस हांगा कोण येता कितें येता काय कळना. सो आमी आमचें ओन डिसिजन घेतलें की आमी एक बूक हाडया आनी नांवां बरोवया कोण कशें कितें येतात. सो आमी तेन्ना नांवां घेवंक स्टार्ट केली. सो ऑलमोस्ट 1:32 जाल्ली. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 11:30 सुमार. सो सेकंड लिस्ट फाटल्यान आहा आनी एज पर द आमच्या इन्फॉर्मेशन आतां ऑलमोस्ट 700-800 लोक जाल्ले आसा. कार नंबर आला 579 माझा नंबर आणि 562 नंबर पर्यंत त्यांनी काबार केले. कितल्यांक बंद केलं इथे? 4:30 क्लोज केलं. But the students are lined for the whole day and yet no tickets. हांगा येयल्ल्यो कितके तिकेटीची फूल चौकशी जावची अशें म्हाका माझी मागणी आसा. घेऊया एक विराम.